हेलो फ्रेंड्स, कशें आहात तुम सगळीं? हांव यहाँ बरें. वेलकम टू माय चॅनल. सो फाल न्हू फादर्स डे. सो हांवें म्हणलें आयज फादर्स डे सेलिब्रेट सो हांव म्हणलें धाकटेंशें सेलिब्रेशन करतलें. सेलिब्रेशन म्हणचें तो म्हणचे व्हडली पार्टी अशें म्हणून ओके, बेश्टी बारीकशी सेलिब्रेशन. सो केकी पार्टी हांव डिजर्ट करतलें. सो हांवें म्हणलें हांव अरेबीक डिजर्ट ट्राय करतलें आनी बाबान एक धाकटेंशें तें कोत म्हणटालो कार्ड बी. सो चोया कोत जालें कितें कोत तें. आनी तूं म्हणटली हांव आनी सॅटर्डे कित्याक सेलिब्रेट कोत काय म्हूण. सॅटर्डे सेलिब्रेट कोत म्हळ्यार सगळीं सॅटर्डे घरा आसताय न्हू, तेका लागून म्हळ्यार सॅटर्डे करतली. आनी हांव म्हणलें हांव जायत दीस जाले अरेबीक ती डिजर्ट म्हाका ट्राय करपाक जाय आसलोली. हांवें म्हणलें चल आतां निमित मेळ्ळो सो करया म्हणलें. सो हांवें म्हणलें कोत जाल्यार हांव तुमकां शेअर करतलें म्हणलें. सो तुमगे तो प्रोसिजर चोया हांव कितको कोत्ताय तें ओके. मागीर तुमच्यानी केल्यार जालें ओके. सो वील स्टार्ट ओके. पयलीं न्हू हांव 3 कप हे सायजीची दूध घेतलें ओके. तें घाता आतां आनी थंय घाता आतां कस्टर्ड घेता. जो बर्ड आहा मोको कडेन कस्टर्ड पावडर आनी तितून आतां 3 टेबल स्पून हांव घातलें तितून. ओके आनी तितून हे 1/4 कप उदक घातलें आनी तें आतां बरें मिक्स करतलें ओके. सो हेजें दूध मातशें बॉयल जालां. सो आतां हांव तितून तें मिक्सर केलो ना कस्टर्डाचो तो घातलें. आनी मिक्स करीत रावपाचें ओके. आनी हिंगा हांव 1/4 कपशें शुगर घातलें ओके. तुमच्यान टेस्ट करून तुमगे अकॉर्डिंग घालूं जाता ओके. आनी तें बरें मिक्स करतलें आनी तें दाट जावं पासून तें मिक्स करीत रावपाचें ओके. एक न्हू आतां होतकोत येयलो आतां तें न्हू बंद करया आनी तें न्हिवपा पासून दवरपा सारकें न्हिवपा जाय तें ओके. तुम जाल्यार रेफ्रिजरेटरा पासून दवरूं जाता ओके. सो हिंग न्हू हांवें एक आख्खे कपशें डबल क्रीम घेयला. आख्खें घेयला फ्रेश क्रीम घेयल्या. तितून हांवें इल्लेशें कंडेन्स मिल्क घातलें. तुम टेस्टा प्रमाण चोवपा आतां गोड हें कितको हें जाय तें. कंडेन्स मिल्क ना जाल्यार तुमच्यान हें यूज करूं जाता कितें शुगर पासून यूज करपा जाता ओके. हिंग न्हू आतां इल्लें वनिला एसेन्स एड करतलें ओके. मेजरमेंट व्हडलें टेंशन घेयनाका. तुमकां कितको जाय गोडसाण गोड कितको जाय तें तुमच्यान घालूं जाता चॅक करून ओके. सो तें व्हडलें टेंशन ना. आनी आतां तें बरें मिक्स करपाचें ओके. आमगे मिक्स जालां बरें. गोड बी ओके आहा तें टेस्ट केलें. आनी आतां तें बरें फ्रिजरान दवरपा लायक सॉरी फ्रिजीन दवरपाचें बरें चिल्ड जावपा ओके. थंड जावपा जाय तें मागीर ओके. मागीर दाखयता तुमकां. सो हिंग न्हू आतां हें ब्रेड घेयलें 8 घेयलें सोदे आनी हे बॉलां कोतो हांव ओके. सो तुगे ते बॉलां कितू वयताय ते चोवपाचें ओके. हे बॉलां सो ते सायडीन हेचे एजीस काट करून घेता हा. सो हांवें न्हू थोडेशे बादाम आनी पिस्ता बारीक चॉप करून गेले. तुमकां जाय जाल्यार आनी कसले ड्राय फ्रुट्स घालूं जाता. एक्चुअली म्हाका लायक ना बट हितून घालूंक जाय सो तेका लागून हालीं पिस्ता आनी बादाम घेयले की बारीक चॉप केले. आतां आमी स्टार्ट करुया. सो हिंग आतां हें ब्रेड घेयले. ब्रेड घेता प्लेस कोता अशें करून पोंदा. सो सगलो कितको कट करून अशें करून घालपाचें ओके. पोंदा प्लेस हें करपा तेका कातरून घेयलो अशें करून
मातशें आवाज इग्नोर करूं हा फाटल्यान तो बोवाड मारता. सो अशें करून घालपाचें. गॅप बी आहा थिंगा अशें करून घालपाचें. ओके. सो आतां हांव तेजेर तो कस्टर्ड केलो बरो तो घातोलें. सो ते सारकें कवर जावपा जाय. ओके. तो ब्रेड ओके. आता आम्ही ती क्रीम केलो न्हू ती घातली. ओके. सो आता ती क्रीम केलो न्हू ती घातली आता. तो म्युझिक घात फाटल्यान. ओके. ओके. आता आम्ही तिथं ती ड्राय फ्रुट्स एका चॉप केलो न्हू ते घातो आता. सो आता हांव पोतून आनीक लेयरा ब्रेड घातलें. ओके. सो हितून टोटल म्हाका 9.5 स्लाइस गेले. ओके. सो आता पोतून तो हांव लेयर घातलें. ओके. आणि आता पोतून ती व्हिपिंग क्रीम घालतो. ती क्रीम केलो ती घालतो. सो आता ड्राय फ्रुट्स उलो वयर पियसन घाते. ओके. घाल चूड काय नाका घाल. स्प्रेड एंड पुट. सॅफ्रॉन हाय सड ते केसरी हें घाता 2-3 ह्याचं एक हे घाता. ओके. सो ह्याचं आमगे आतां रेडी आहा अरेबिक ब्रेड पुडिंग म्हणटाय तेका. ओके. डिजर्ट एक्चुअली. ओके. सो हे न्हू आतां 2 to 3 hours रेफ्रिजरेटरान दवरपा जाय. ओके. सो एनिवेज ते आम रातीको जाय न्हू सो तेका लागून हांव तें आतां फ्रिजींत दवरता. ओके. फ्लेम मान दवरता. ओके. बरें टायट लावपाचें आनी भितर दवरपाचें. सो मागीर ती अरेबिक डिजर्ट रेडी जालें. ओके. तुमी चयली न्हू कितको केली ती. सो तुमी कोराय दुसरे पाटी. ओके. आनी हांवें कितें आतां केल्या सकाळची मागीर मातशी थंड जावपा न्हू ती तेका लागून मागीर इवनींग खावपाची. तेका लागून हांवें आतां करी आनी दोन आतां केल्या आनी मातशी ती फ्रिजीन दवरल्या मातशी बरी चिल्ड जावपा जाय ती. सो मातशी थंड थंड खावपाची मागीर. ओके. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. ओके. फ्रिजीन दवरलो न्हू. सो सांजचें हें कोत्ता तुमी सांगत काय मागीर न्हू. सो आतां आतां हें कोत्ता तें चिकन स्नॅक्स एश कोत्ता चिकन विथ पटेटो बटरफ्लाय चिकन कितें म्हणटा तें हांव तेजी रेसिपी तुमी मागीर नेक्स्ट टायम शेअर कोत्तलें. ओके. तेका लागून सो आतां हांव तें करूं येता प्रिपेर कोत्ता मातशी.
सो बेस्ट सांजचे आमी 4 वर्सां आसतली सो बेस्ट ती डिजर्ट आनी ते स्नॅक्स आनी क्रॉकेट केलो न्हू ते गोडी भाजी तो बेस्ट स्नॅक्स पार्टी अशी ओके सो कोता आतां रेडी ते ओके चल तरी मागीर मेळटा तुमकां परत जेवपाक शीत करपा दवरला आनी कोड केले थिंग ऑलरेडी आनी मागीर चोवपाचें तोंडा लावपाक कितें करपा तें आमलेट कितें फ्राय करता मागीर सो हेचो जेल बी आनी हांव आतां मेळटा तुमकां ओके सो तो आतां उठोला सो तुमकां आतां दाखयता मागीर सो हेचो रेडी केलें तें सगळें पानीपुरी आनी मिक्स तेजें पानीपुरी उदो आतां उदो एड करता तूं इमली आनी तें डिजर्ट केलो तें आनी हेचो न्हू बाबान कार्ड केला सो तो आतां दितो तेका सो चोया तेगे रिएक्शन ओके तेका तो येयना तूं गो रावताय अरे यो म्हणून कित्या बॉय स्क्रीमिंग रे बेचार जालो चड कोत रावलो तेका यो चोय सरप्रायज चोय It's Papa. Okay, Bish, what about look, Papa? Give Kisha bare. And that card, card, show in front first. No, look inside. No, look inside. Okay, now you can read inside. So, how you like the surprise? Excuse me, father. Excuse me, father. Show inside. Oh, he's so excited. No, I don't know. Excuse me, father. How do you like the surprise? No words? Okay, so you have to try this dessert. I made specially this, okay? Okay, he's reading it, huh? Read Kormur or son. Me, Dada, Princeton and P. Mama. And Pearson, Pearson, he gave the card, no? Me. Happy Father's Day. Okay. You would like to say some words for Pearson Thank you, Pearson. and Love you. and Princeton as well. Yeah, that you keep on that plate. Papa will see. So आता हायन चोयतलो ओके तेगे रिव्यू घेया मागीर तुम ती शेअर केल न्हय सो तुम मागीर कोटोलें कशें जालें ती Take that spoon first, that big one, and cut it in the square like the bread pieces you find. Yes, polish. कितको जे कोणा राखा तू प्लेट लागी दवर ओके काट जाय तशें कट करपा तुवें कितू बोडू काट जायना मुगे हे गिरा सारकें हें करनाका फेविकॉल शे तो बेश्टो म्हणटा होकाण कोत्तो तो तेंकां होरें दिसत मागीर ती आनी कोना जायत ती ओके चल हां Yes, eat रे and tell me I'm not taking face करना ती I'm 100% not taking. केस जाला चला बरं जाला सगळ्यान हावचें ओके जालें ओके सो तुमच्यान ट्राय करूं जात ती हांवें फर्स्ट टायम केल्या तुमी कोऱ्या नोचोय वचोय ही रेसिपी शेअर केलो चोय अरेबिक डिजर्ट म्हणून आहे अरेबिक ब्रेड पुडिंग ते सो तुम ट्राय कराय ओके बरी जाली ती सो तुम ट्राय कराय आनी म्हाका मागीर कमेंट बॉक्सात सांगाय नेक्स्ट टायम केस जाली ओके येदो लागलोलो ताका ते फोडपा जाय पुरी पुरी बऱ्यो जाल नाय फुल्लो नाय त्यो ताका लागून ओके सो आतां मातशें हातय आनी मागीर मेळटाय तुमकां ओके नायस मुगे मातशें फुल्लो नाय पुरी हांवें पुरी ट्राय फर्स्ट टायम केले उदी पापडी जालेच वचय पुरी वचय पियर्सन कोता एकू फोड रे पयली वाय वॉन्ट टू मेक होल put in one no and show not that put that first put that filling Okay. keep the puri inside that thing it should not fall out little just one pinch just spicy रा तो आपण कोथी आणि हे घाल इमली चटणी घाल हे खा
ओके ओके सो आमनो उलो एन्जॉय कोताय आनी मुगे गोवानू सरप्राईज सारको लायक जालो ओके ही वॉज हॅपी लायक अँड हांव सगळे फादर्स इन्क्लुडींग माय हजबंड एज वेल सगळे हॅपी फादर्स डे म्हूण विश कोता एंड आमगे हो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता तुम तरी मुगे आयचो फादर्स डे व्लॉग लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्राईब कराय ओके एंड टिल देन टेक केअर सी ऑल इन द नेक्स्ट व्हिडिओ बाय